पळय आतां रिसंट जो गँग रेप जाला आयज खूब दुखद हें आसा आनी गोंयान अशें जायनासलें आनी रिपोर्ट्स तुमी पळयत आसतले हेजे कितलेशे रेप्स जे आसा ते गोंयान घडटा आनी हो जो बींग अ टुरिजम स्टेट आमकां इम्पॅक्ट जाता आयज जी फॅमिली आसा तांकां इम्पॅक्ट जाल्लो आसा तेंची हें जाल्लें आसा पण तेजो जो तोडगो आसा हो तोडगो म्हणल्यार फियर फॅक्टर हेच सांगता तुमकां लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तो फियर फॅक्टर गोंयचो जनतेचो आनी गोंयकारांचो पासून आयज हेजे वयल्यान वयता असो दिसता कित्याक होम डिपार्टमेंटान खंय ना खंय स्ट्रिक्ट एक्शन भियात पडपाक जाय आयज कोणी खंय लेबर येता तेंची व्हेरिफिकेशन सारकें आसना कोण खंयच्यान येता तेंचे गांवांचे व्हेरिफिकेशन सारकें ना आमी एवरी टायम सांगताले जे इंटर स्टेट मायग्रेशन हें आसा पॉलिसी आसा तेज्या अंतर्गत ती ऑलरेडी आसा ती इम्प्लिमेंटेशन कित्याक जायना तांकां ती स्टेज अजून पर्यंत ना म्हणल्यार तेंचो जो हें आसपा जाय क्वॉर्टर्स आसपा जाय ते क्वॉर्टर्स अजून पर्यंत डेव्हलप ना कांयच ना म्हणल्यार सिस्टम म्हणटा तो नांव पुरती उरपाक जायना तो इम्प्लिमेंट अशें एक्झिक्युशन जावपाक जाय हें ना म्हणल्यार आयज हो बीजेपी सरकार हो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी हे आयज दाखयता आमी नॅशनल न्हू इंटरनॅशनल मिडियान पासून येयल्ले आसा अशें चल्लां म्हणून गोंयांत आनी हेच खंय ना खंय टुरिजमाक इम्पॅक्ट जाता आयज स्टेटमेंटां खूब येता बट टुरिजम इम्पॅक्ट हेका लागून जाता आनी लॉ एंड ऑर्डर म्हणल्यार आयज आमचो गोंयकार सामान्य गोंयकार सुशेगाद भोंवतलो एक रस्त्यार बसून भोंवतलो आयज भियात दिसपाक लागलेली आसा हे खूब जाण आयज आमकां लोक सांगता होम मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा एक कारण होम मिनिस्टर आमी आनी सांगपाक जाय आयज दिसून येता सगळ्यांकूच की होम मिनिस्ट्री म्हणल्यार सीएमा कडेन जो पोर्टफोलियो आसा आयज खंय ना खंय तेजे स्ट्रिक्टनस इम्प्लिमेंट जावपाक जाय अजून पर्यंत ती स्ट्रिक्टनस आमकां दिसून येना की स्ट्रिक्टनस कशी हाडपाची ते म्हणटा की आमी धरून हाडचे न्हू कित्याक प्रिव्हेंटीव मेजर्स हे खूब गरजेचे आसा अजून पर्यंत ते प्रिव्हेंटीव मेजर्स आमकां तरी कोणाकूच दिसना तुम्ही रिपोर्ट पळया लोकांचे स्टेटमेंट पळया सगळेच सांगता की आयज आमकां भियात दिसता म्हणून भितर भायर सरपाक थँक्यू